जेजू सवें तशें घडटालें. देवाचो पूत देवाक बापाक एकवटो नासलोलो आनी तो दुसऱ्यां पासून सगळें बरें करतालो आनी हो विश्वासान ताचेर दुबाव घालताले. हो कोण ठेवयाचो पूत, ताचे भयणी आमी जाणो, अशें खूब फाटीं जाता. तेन्ना आमी निराशी जावंक फावना. आमी आनिकूय गोठ आमचें जिवीत जेजू सवें जिवंक जाय. तेन्नाच की आमचें जिवीत शांतीन बदतलें आनी आनंदांत आमी जिवंक लागतलें. कित्याक आमचें जिवीत दुसऱ्यांचेर अवलंबून ना, जेजूचेर, आनी जेजूक आमी दुसऱ्यां सगळें मदत करता. हे भाशेन आल्फोन्सो लिगोरी ताणेन तें जाणो जावन आपलें संवसारीक जिवीत सोडलें आनी देवाचें जिवीत, जेजूचें जिवीत पत्करून तो अदीक आनी अदीक जेजू सारको जालो. दुसऱ्यांक मदत करच्याक, दुसऱ्यांची मनां उजवाडून हाडच्याक इतलें ताणें बरयलेलें आसा, खूब केलेलें आसा. ताका हुशारकी आसलेली, पूण आपल्या पासत न्हय, इगोज मातये पासून बरोवन दवरलेलें आसा आनी आयज पर्यंत आमी तें वापरता. अशें म्हणून आयलेलें आसा की ताणें एक खुर्साची वाट बरयल्ली आसा, ती आतां पर्यंत लोक वापरता. तो 18व्या शेंकड्यांतलो, पूण पळय आतां पर्यंत ते वापरतात. आनी ग्लोरीज ऑफ मेरी सायबीणमाय विशीं ताणें खूब बरयलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें जिवीत, देवान दिलेलें तें जिवीत, ताणेन आमचे मदें कितलेशे गूण घातलेले आसात. ते गूण आमचे पासत न्हय, ते ताकाच दिवंक जाय. तो मागीर ते वाडयता आनी तोच मागीर ते वापरता. हे भाशेन ह्या दिसांनी आमी सांत इनासाच्या जिविताचेर नियाळ केलेलो आसा आनी तेंच पळयलेलें आसा. हें सांता भक्ताचें जिवीत, जेजूची कुडीन जे जियेतात ते भाशेन ते आपलें जिवीत सादतात आनी हाका लागून आमी ताका सांत म्हणटा. आमी तेच भाशेन जियेता, उदीक खोलायन जिवच्याक. आतां थोडो वेळ आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी सोगलें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें दवरया. आनी आमी पळयतले हांव, जितली आमी ताका तें समर्पण करता तितली आमची वाड, आमचें बरेपण, आमचे मदें शांती वाडोंक लागता. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें आमकां कितलेंचशें शिकयलां, पूण तुका चिटकोन रावंक आमकां आयज मदत कर. आनी आतां आमचें जिवीत सगळेंच तुका आमी भेटयता, हे भेटोवणी वरवीं. आमेन.